कोळसो विरोधी आंदोलकांनी लासलो कोळशाचो नरकासूर. डबल ट्रॅकिंग आणि कोळसो आंदोलकांनी वेगळे तरेन केले नरकासूर दहन. बायला भुरग्या सहित लोकांनी गाजून सोडलो शेल्डे केपेचो वाठार. कोणाक पावतले म्हयन्याक 1 किल काने. लोकांक काने दितात जाल्यार बरे तरी दियात मरे. कुसक्या कान्याच्या लोकांनी करप तरी कितें. महिला काँग्रेसीची कान्याचे दरवाढी विरोधातली मोहीम चालूच. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. दिवाळेच्यो सगळ्यांक सदिच्छा. वीज मंत्री निलेश काब्राल शार विरोधात गांव अशी विभागणी करपाक लागला. शारांतल्या लोकांक विजेच्यो समस्या नात, देखून ते गोंयांत येतल्या वीज प्रकल्पाक विरोध करतात. तेका लागून गांवगिऱ्या वाठारांत येवपी वीज ते आडायतात, काब्रालाचो आरोप. जाल्यार PWD मंत्री दीपक पावसकारान परत एकदा म्हटलां, सरकार मोले रान वाठारांतल्यान हो प्रकल्प हाडटलेच. सावड्ड्या वीज ट्रान्सफॉर्मराच्या उक्तावणा वेळार निलेश काब्राल उलयतालो. ह्या सुवाळ्याक PWD मंत्री हजर आशिल्लो. दुसऱ्या राज्यांतल्यान वीज मेळची ना जाल्यार ट्रान्सफॉर्मर बसोवन फायदो कितें अशें खोचकेपणान काब्रालान मिडियाक विचारलें. अतिरिक्त विजे खातीर मोलाच्या रानांतल्यान येवपी विजेक थळव्यांचो खर विरोध आसा. आता हांगा पयलें सगळें ग्रीन, आता हांगा ग्रीन आसलें आसलें झाड मारूंक पडटलें बारीक ट्रान्सफॉर्मर उबो करपाक. लोकांक जे शहराच्या लोकांक आसा तांकां संवय जाल्या बरी लायट आनी उदक मेळपाची. आनी हांगा ग्रामीण लोकांक जर तांकां लायट आनी 24 वरां उदक आनी लायट दिवपाक जे जर खंय तरी आमी करता जाल्यार तांकां नश्ट जाता. सो म्हाका दिसता मोलेकार सगळे सारके आसा. आख्खी मोले गांवची आमचे वांगडा आसा, दीपक वांगडा आसा. ग्रॅज्युएशन घेतला आनी ज्यो गोश्टी करपाच्यो गांवच्या खातीर. फुडल्या गांव मोले गांवांत वयतलो तेन्ना सरपंच बाबा लोक आसतले, तांकां सांगतले की पंटेमाळ जर सबस्टेशना वयल्यान जे शहरांतल्यान व्हरून तांकां लायट दिता तर तुमच्या गांवांत सबस्टेशन करताना कितें प्रॉब्लम आसा. आनी भायल्या लोकांनी येवन तुमकां सांगपाक जायना. हो विशय हांव म्हाका दिसता ठाणपणान सांगतलो. आनी हेज्या फुडें तें सबस्टेशन जावपाकूच जाय. कित्याक हे जे टिका करता हे ऑपोजिशन, तांकां आमी जे सरकार डेव्हलपमेंट करता तें नाका जाल्लें. आनी परतून रिपीट करता की मोल्यांतल्यान ऑलरेडी 2 लायनी येता जे आतां एक्झिस्टींग लोकांक लायटी मेळटा. आतां जसो हो ट्रान्सफॉर्मर घातला, आतां ते सबस्टेशनार लोड येतलो, ताका जर न्यू लायनी घातला जाल्यार ट्रान्सफॉर्मर घालून कितें फायदो. म्हणजे लायट सुरळीत जावपा खातीर सुद्दां हो जो तामनार मोल्या जो सबस्टेशन प्रकल्प हाडला तो अत्यंत गरजेचो आसा. आनी म्हाका दिसता निलेश बाब काब्राल हो जो प्रकल्प आसा तो बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले. आनी गोंयाक जी फुडल्या 10 ते 20 वर्सांक जे लायट जाय ती सुरळीत सप्लाय जातली. कित्याक 400 किलोवॅट ही लायट पावर जी आसा ती ट्रान्समिशन लायट मोल्या सबस्टेशन जातली आनी मागीर तेजी शेल्ड्या 220 किलोवॅट सप्लाय जातली. अशें करून म्हापसा कोलवाळेकूय तशी एक लायन वतली. गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार. शुक्रार शेल्डे केपेंचो वाठार. दिवाळेची आदली रात. बायलां भुरग्यां सयत तरणाटे आनी जाणट्यांनी ही रात जागयली, पूण वेगळ्या कारणान. गोंयांत कोळसो नाका संघटनेन हेर संघटना आनी पर्यटन मोगींच्या वांगडान शेल्ड्या कोळशाचो नरकासूर तयार केल्लो. रातभर घोशणा दीत तो जागयलो, नाचयलो आनी फांतोडेर लासलोय बी. आगळे वेगळे अशे ह्या इतिहासीक नरकासूर दहनाचे पुलीसय साक्षीदार आसले. पुराय गोंयान दिवाळेच्या आदले राती कडेन पुराण्यांतल्या नरकासुराक नाचोवन मिरोवन फांतोडेर तेका लासलो. जाल्यार हे वटेन डबल ट्रॅकिंग आनी कोळशाक विरोध करपी आंदोलकांनी दोळ्यांत तेल घालून शुक्रारची रात जागयली. तेंच्यांनी नरकासूर केल्लो, पूण तो राजकीय फुडाऱ्यांची तोंडां लायल्लो, प्रतिकात्मक. कोळशाचो हो नरकासूर आदी बरोच नाचयलो. हातांत मेणवाती घेवन मिरवणूक काडून ह्या नरकासुरी प्रवृत्तीच्या विरोधात व्हडाव्हडान घोशणा दिल्यो. लांब लचक अशे हे मिरवणुकेत भुरग्यां सावन ते तरणाटे आनी विविध संघटनांच्या आंदोलकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. Because we are over here to protest against the mining of coal. Today we are here because of the cutting of the trees for the tracks. That's going to affect the whole of Goa. That's why we have made these boards so we can tell people that it's going to ruin Goa. To say one message, and the message is save our Goa for us. No one has the right to snatch away the rights that they have, and they have a right of protecting Goa
the way they are learning in their books. It's an environmental scam, we can say. It's an environmental attack. And today our children are here to protest on Children's Day, asking for a brighter future. So may our voices be, reach the entire Goa and the entire India, entire world, that what is happening in Goa about double tracking, about cutting of trees, about four-laning, about coal is unacceptable totally. God bless. We stand for justice. Save Goa, save Molem. SWR go back. गोंयांत कोळसो नाका. गोंयची शेतां आमकां जाय अशे तरेच्यो घोशणा दीत आनी हम होंगे कामयाब हें स्फूर्ती गीत गायत शेवटाक कोळशाचे ह्या नरकासुराक तेंच्यांनी फांतोडेर लासलो. पळयात हें आगळें वेगळें नरकासूर दहन. आमकां खात्री आसा की तुम्ही आणि आमी आणि बाकी सगळे गोंयकार सगळे तयार आसात सॅक्रिफायस करपाक आमचे भुरग्यां पासत आमचे गोंयचे पासत आमी मेळोन की जाय ते कोतले आनी आमचे गोंय सांबाळटले. सो हे आमी कोतले म्हूण ही खात्री घेवन हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. तुमकां सगल्यांक थँक्यू म्हणटा आनी आमी चड जाण स्पिकर आयज उलोवपा नात. हांव एकलो आनी सांगता की हो व्हडलो जो कोलासूर आसा 3 तोणाचो हो कोलासूर आमी आयज लासोवपा नात. एका आमी तेशे दवरतले आनी जे दिसा आमी कोर्टसो गोंयांत बंद करतले ते दिसा एका लासोयतले. गोंयकार आमी जिखतले. गोंयकार आमी जिखतले. भारत माता की. भारत माता की. भारत माता की. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. म्हयन्याक 1 किल कांदो कोणाक पावता? महिला काँग्रेसीन शुक्रारा सरकाराक प्रश्न विचारला. रेशन कार्डाचेर दरेका कुटुंबाक 1 किल कांदो दिवपाचे सरकारान केल्ले तजविजेचेर काँग्रेसीन अजाप उक्तायला आनी लोकांक सवाय म्हणून दिल्ल्या कांद्यांनी कुसके कांदे घातिल्ल्यान भाजपा सरकाराक महिला काँग्रेसीन उजरावन काडल्या. कांद्याच्या वाडट्या दराचेर सरकार आळाबंद घालपाक शकले ना ह्या विशया वयल्यान काँग्रेसीन गोंयांत आंदोलन सुरू केलां. महिला काँग्रेसीन आतां आपलो मोर्चा सावड्ड्या वळयला. थंय तेंच्यांनी सरकारा परस उण्या दरात कांदे विकपाक सुरवात केली. लोकांक कांदे सवाय म्हणून दिले पूण तिवूय कुसके आनी फेर प्रायस शॉपवाले परत सरकाराक दिवपाक गेले जाल्यार सरकार ते परत घेवपाकय तयार ना. हे विशीं महिला काँग्रेसीन अजाप उक्तायले. 5 भाशेन फोव तशेंच उसड रोस आनी तितूंत कसली गरज. पयलीं कांदो ना जाल्यार फोव जावं तुजी उसड जावं सगळें फेल. आयज लोकांच्या पोटार सरकार आयिल्लो आसा. पयलो कांदो खातल्ल्या दोळ्यान दुकां येतालीं. आयज कांद्याचो भाव पयल्यार लोकांच्या दोळ्यान दुकां येवपाक लागल्या. आयज लस सरकाराक. कित्याक म्हणल्यार रेशन शॉपाचेर तेणें सांगलें 15 दीस पयलें तांच्या BJPच्या महिलांनी AC ऑफिसांत बसून घोशणा केली आमचो सरकार बरो काम करता. सरकारान सांगला 3 किलो कांदो 1 रेशन कार्डाचेर मेळटलो म्हणून. 7 दीस पयले कांदो मेळपाच्या टायमार लोकांक परतून फटयलो आनी यू टर्न घेतलो. लोकांक सांगले 1 रेशन कार्डाचेर 1 किलो म्हणून.
तुम्ही कितें समजतात 12 कांदे येतले 1 किलाक 1 म्हयनो कसो लोक खातलो. एक घरात 5-6 जाण वांगडी असतात म्हळ्यार तुम्ही कितें सांगू सोदता. दुसरें म्हणल्यार काल फेर रायस प्रायस जो आसा सोसायटी जी आसा त्या ओनरांनी निशेध केला आणि सरकाराक सांगला आमी तुजो कांदो घेना कित्याक तुजो कांदो कुसलेलो म्हणून. तूं तांकांय लॉसान घालता लोकांकूय पाडवपाक सोदता. रेशन कार्डाचेर आयज 3.5 लाख रेशन कार्ड आसात. कोणाक फायदो जाता. गोंयकार कितले आसात आयज गोंयकार 16 लाख गोंयकार गोंयांत आसात. तुम्ही लोकांक कितें खा म्हणटात आणि बारीक लोकांचे कितें तुमकां विचार येना. हांव विचारूंक सोदता तो सिव्हिल सप्लायचो मिनिस्टर गोविंद गावडे. अरे फाल्यां दिवाळीक तुमगेर कितें कांदो साकभर भरला म्हणून तुका वायट दिसना. गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. हज यात्रेक वचपा खातीर आरंभस्थान म्हण दाबोळी एअरपोर्ट कुशीक काडले उपरांत पोर्ट टाउनांतले मुस्लीम भाव बेजारल्यात. दाबोळेचो विमानतळ फकत गोंयच्याच मुस्लिमांक न्हू तर कुशीच्या राज्यांतल्या लोकांकय फायद्याचो थारत आयला. सामाजीक वावुरपी रियाज कादरीचे म्हणणे. कोविड महामारीक लागून मुस्लीम भावांक 2020च्या हज यात्रेक वचपाक जमलें ना. पूण फुडल्या वर्सा थंय वचपाची संद नक्कीच मेळटली अशी तांकां आस्त आसा. पूण इतलीं वर्सां आरंभाची सुवात म्हण दाबोळी एअरपोर्ट वापरतलो तो बंद केल्यान ते बेजारल्यात. मुस्लीम फुडारी सांगतात ते प्रमाण हज यात्रेक वचप्यां मदीं सुमार 70% ज्येश्ठ नागरीक आसतात आनी तांकां मुंबयच्यान हज यात्रेचो प्रवास सुरू करचो पडटलो जाल्यार ते त्रासाचे थारतले. सध्या महाराष्ट्र, गोंय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, दमन आनी दीव, दादरा आनी नगर हवेलीच्यान हज वचपा खातीर मुंबय हो स्टार्टिंग पॉइंट केला. इंडिया में जो हज के लिए लोग जाने वाले थे, इस महामारी और कोरोना के वजह से कई सारे लोगों को इस साल हज करने का मौका नहीं मिला. लेकिन एक अच्छी बात है, अगले साल लोगों को हज करने का मौका मिल रहा है. और मुख्तार नकवी साहब ने आकर के यहाँ पे बहुत अच्छी सहूलतें देने की प्रॉमिस की है. लेकिन इसमें से एक सहूलत जो है वो है गोवा से जो फ़्लाइट सऊदी को जाती है हज के लिए, इसका थोड़ा हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. क्योंकि यहाँ से कई सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो बुढ़ा बुढ़ी लोग ऐसे जो रिटायरमेंट होने के बाद ये लोग हज को जाते हैं. 70% के ऊपर ही पकड़ो आप. और यहाँ पे जो गोवा से जो फ़्लाइट जाती है वो फ़्लाइट को कारवार, बेलगाम, भटकल यहाँ के लोग भी यहाँ से ही फ्लाई होते हैं. अगर अचानक ये फ़्लाइट यहाँ से कैंसिल होती है तो कई सारे बुज़ुर्गों को, कई सारे लोगों को तकलीफ़ होने वाली बात है. तो यही हमारी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ की सरकार भी बीजेपी है, सेंटर पे भी बीजेपी है. और एक लकीली हमारे गोवा के जो जिन्ना साहब हैं ये ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं. कि हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग यहाँ की फ़्लाइट कैंसिल ना करें. जैसे पहले से फ़्लाइट यहाँ से जा रही थी इसी तरह से फ़्लाइट के सर्विस यहाँ पे हाजियों को देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी. ये हम उनके पास ये रिक्वेस्ट करते हैं. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सध्या गोंयकार रातच्या वेळार उणे जाल्यार दिसा वेळार सुक्या वातावरणाचो अणभव घेतात. फुडले 3 दीस तरी अशेंच वातावरण उरतलें. सकाळी आनी रातच्या वेळार शिंयाचो थंडगार अणभव सगळ्यांक घेवंक मेळटलो. वातावरण थंड जावपा फाटल्यान 2 कारणां आसात. पयलें म्हणल्यार उत्तरे कडल्यान थंड प्रदेशांतल्यान राज्यांत व्हांवपी वारें आनी दुसरें कारण राज्यांत 2 ते 3 किलोमीटर उंचाये वयल्यान येवपी थंड वारें. पणजे चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद दाखयली. उण्याच उणें 20 डिग्री सेल्सियस मेरेन ते पावले. दक्षिणेक 20 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. सांजच्या वेळार दर्याचें उदक वाडिल्लें दिश्टी पडटलें अशें हवामान खात्यान सांगलां. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान क्लिंटन डिसोजा. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळातच दिवाळी येयल्या. घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.